ए हो ऐकून ऐकून कान तू खय होता. हा हांव खंय वता पडली हॉस्पिटल ऍडमिट करपाक जाय तुका. कशी सेवा करूं ती म्हाका पळय मागीर झगडी जाता. हय तुमकां तुमकां मागीर लज. दादल्याचो ए हो आयकता. कित्याक गो हेद्दे मोठे आरडी मारता. तुजी फुड्यान बी आसा मगो. ऐकून ऐकून कान फुटले म्हजे. आता कितें जालें. आता निमाणे खेपे आयक. कितें तू खंय वता कितें. हांव न्ही तुमी वतात. हा हांव खंय वता. तुमचे भयणीचो फोन आयिल्लो. तुमची आई पडली खंय. कितें आई पडली. फुडें आय. तुमची आई पडली खंय. तिची कमर काय पांय कितें मोडल्या खंय. तुमच्या भयणीन सांगल्या बेगीन यो म्हणून हॉस्पिटलांत ऍडमीट करपाक जाय तिका. आतां कपडे बॅगान भर आनी चलोवंक लाग. आनी हां सुटी चडूच काड. आतां हॉस्पिटलांत 7-8 दीस, घरा येवन एक 10 दीस तिची सेवा करची पडटली. आनी तिका सारकें जायसर येवं नाका. मागीर म्हणटली आपल्या असले हितून सोडून गेला म्हणून. हांव कशी सेवा करूं तेची. तूं वच मगो. हांव वचपाचें. पण तुमी जाणा न्ही म्हाजें आनी तिजें पटना. म्हाका पळय तर पाक 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 तिजें तोंड बडबड करीत आसता. हांव मागीर ओगी रावतां. हांव 4 उतरां बरी दिता तेका. मागीर झगडी जाता. आतां घरान म्हणटको बरें आसा. हॉस्पिटलांत म्हाका पळय बडे करीत जाल्यार मागीर हांव परतें दितलें. मागीर झगडी जातली. मागीर थंय आसा ते लोक कितें म्हणटले. तुमकां म्हाका हय तुमकां. मागीर लोक म्हणटले शी बाबा हिची आवय आनी हिची बायल कितें झगडटात. तुमकां मागीर लज. आतां चड वेळ घालूं नाका. कपडे बॅगान भर आनी चलोवंक लाग. आनी म्हाका चिंतूंक दी. आतां इतले दीस हांव खंय वतलें. खंयच्या फ्रेंडागेर वतलें तें म्हाका चिंतून दी. अरे देवा आत्ताच्या असल्या बायलां कडल्यान आमकां दादल्यांक सांबाळ रे देवा. जल्म दादल्याचो चड घाईचो. एक भावाचो एक पुताचो.